14% of the year. काय खबर ना ते का काय एक जेन्ना हे प्रोजेक्ट येतले पयली एक 2008चे एक कन्स्ट्रक्शन लायसन्स आसलोले टील 2012 तो रिन्यू जाल्लो तेच उपरांत रिन्यू जालो सो म्हणल्यार तो कन्स्ट्रक्शन कवर जालो आनी तो कन्स्ट्रक्शन 98 फ्लॅट्सा कित तरी आसलो पूण आतां विदाउट कन्स्ट्रक्शन लायसन्स म्हळ्यार ते सेम पार्टी जे 2008 येयलोली सेम पार्टी परतून येयल्या विदाउट कन्स्ट्रक्शन लायसन्स आनी ती पार्टी कित म्हणटा की आपण त्या कन्स्ट्रक्शन लायसन्साचेर परतून येयल्या आनी परतून त्या कन्स्ट्रक्शन लायसन्साचेर बिल्डींग काडटा आनी आतां बिल्डींग जी आहा ती 300 फ्लॅटाची बिल्डींग नाव प्लीज अंडरस्टँड 300 जेन्ना फ्लॅट येतली जाल्यार 1200 पूण लोक इन्फ्लक्स येतलो 1200 लोक म्हळ्यार एक आख्खोच वाडो तो 2 वाडे अशें जाले आनी आमगे अशें करून मुगे एटलीस्ट अशें करून आहा की वन्स दीस कायंड ऑफ इन्फ्लक्स कम्स न्यू इन्फ्लक्स ऑफ पीपल म्हळ्यार जे नीज गोंयकार आहाय आनी जे नीज लोक आहाय इवन ओल्ड मायग्रंट्स आहाय आमगेले फातोर्डा भितर पूण जे सगळे अजून आहाय आतां आहाय ते सगळे वायप आवट जातले न्यू फ्रेश ब्लड येतले आनी फ्रेश ब्लड जे आहा एकू मनशाक वोट करतले जे मनशाक तांकां एंट्री दिला जे मनशान ताका एंट्री दिला so that means it is a concerted effort to replace the present voters and to install new voters who will listen to one person only मागीर तूं बीजेपीचो असो तूं काँग्रेसाचो असो तूं आनी खंय असो तुगे वोटर तेच आसतले so then you don't have to appease us you don't need the voters because you got new voters this is the master plan of the master project of the mega project आणि हो प्रोजेक्ट आमी येवपाक दिवचे ना बिकॉज हो प्रोजेक्ट फकत प्रोजेक्ट प्रॉपर्टीचो न्हू हो प्रोजेक्ट आहा आमगे रोगताचो आनी आमगे म्हळ्यार तो प्रोजेक्ट तेंगेलो पूण प्रोजेक्ट आमचेर येतलो तर आमगे रगत आनी आमगे सॉयल आनी आमगे स्वेट सगळे कवर जातले सो वी कॅनॉट अलाव द पीपल टू बी रिप्लेस्ड वी कॅनॉट अलाव द प्रॉपर्टी टू बी रिप्लेस्ड वी कॅनॉट अलाव द झोन्स टू बी रिप्लेस्ड नथिंग इज गोइंग टू बी सियोन कित सांगला राव एक मिनिट Now, wait. See, I'm the youth. I've come with my team from Davante. Your name? My name is Nancy. Nancy. Okay? And one more thing, आता मुझे जम के दाम मुझे मेरे पैर का तो सांगो ती 15 दिन से आता चिकित के एंटी आगा पुलिस को तो 5 मिनट हम सांगो ते छा तो चिकित के एंटी तो हमको तो हम पुलिस सभी तो हम चिकित के एंटी तो देखो एग्रीमेंट लो हां काय जानला हम सांगो ता बाबा हमको तो गिव मी दिस डे केदो को तो हुई तो हम मोच पुरानो मोय का मेल मुडियानो गाड़ी आन कोई बोल मुडियानो तेरो को तो हुई तो और 15 से कितना मुझे हुई दा गाने के ग्रुप पास है 15 से कितना मुझे देगा 5 मिनट गाड़ी आ तो एक बार उसने के चाहिए 15 से कितना मांगो काम पड़े उस मांगो 15 से एक बार हम जान सब पाएनो सी 15-30 आम्ही बिलीव करताय हम बिलीव करे आम्ही तेका आम्ही एक बाबा सिंपल की जोरी तो तेको लायसन्स ना विच इज ट्रू की तेंको लायसन्स ना जाल्यार ती पोत्री कित्याक काणाय इतलेंच आम ते काय म्हणना थिंगा आनी कितें इन्स्पेक्शन कर पोत्री काळय थिंगाची हे दोन पोत्री घायले ती हाटले वता पळी पयर पावस पडले तो पळी सगळी पोत्री आनी आतां तेम रिपेर केले मुकले हाय ती पळयार आमगे भुरगे भोंवताय थिंगा Even to put those portraits, they have to take permission. Every time we come here, CEO is like, give me 2 days. Okay, we gave him 2 days. We got the banners removed from there. मागीर ताका सांगिल्ले ते पोत्री काड म्हळ्यार तो ती पोत्र्यांचे कांय उलोवप आसोना ना 5 दीस दी 7 दीस दी 2 म्हयने दी आतां 5 म्हयने जाले अशें करून तो आमकां नाचयता आनी इतू क्रावड येयला ही कॅनॉट एड्रेस दी सीओ कॅनॉट एड्रेस सच बिग क्रावड ही स्कॅर्ड ऑफ ऑल ऑफ अस ना पण आता तुम्ही 15 दीस दिला आम्ही दिनाय 5 म्हयने दिले 15 दीस दिनाय आतां तो ते ऑर्डर दिल बगर आमी हिंगा हालपा नाय मुगे अशें 2 वर्सां चेड आहा हांव हिंगा हालपा ना हांव ते गेल शिवाय हिंगा हालपा ना मुगे वाडा म्हाका जायो आमगे पुर्वजान आम तो दवरला आनी आमी तो आमगे भुरग्यांक दवरपा जायो
तुझे नाव कितें लूक फर्नांडीस. बरें तूं सांग कितें जालें पळय, 35 झाडां पयलीं आपलो व्हिडिओ काडलो आमी सगळ्यांनी दाखयलो शेअर केलो सगळे आतां फॉरेस्टान ऑलरेडी 33,000 झाडां अजून रोवू ना. एक परमिशन दिता कोण हांकां फॉरेस्टान परमिशन मागचें पडटा न्हू किंवा आडबडी उडोवप कितें मेळटा तें. आमगे एक गांव आसलो आनी एक सांगता आतां आयज आमी आयज टेल द एग्जाम्पल वाय यू नो आतां आमी झगडटा कित्याक काय म्हणल्यार एक दोंगरवाडा म्हणून गांव आशिल्लो फक्त नांवां उरला आयज नांव दोंगरवाडा म्हणटा काबार वचून ते मातशें पळया मेगा प्रोजेक्ट वयर येयला आडबडीत. कोण दिता तांकां परमिशन? मल्टी मिलियनर्स बिल्डींग हावजीस दे आर बिल्ड प्रोजेक्ट्स. कितें चल्लां हांगा फातोर्डान? आनी हो भायर अवॉर्ड खंयचो कोण त्या घंट्याचो अवॉर्ड घेवता? आणि पळय हिंगा जो बिल्डर आसा तेणे रिप्लाय दिला सीओ म्युन्सिपॅलिटी रिप्लाय आहा. रिप्लाया भितर तो स्पश्ट म्हणटा तो क्लियरली म्हणटा की आपणाक 2008चे लायसन्स आसलोले आपणागे लायसन्स काबार जाले तरी पूण आपणे एक GI शीट्स म्हूण गायले. सो तो एडमीट करता की आपणेन GI शीट्स गायलो आहाय तर 2008चे लायसन्स अंडर. So with this admission, I have posed a strict and categorical question to the CO. When there is a 2008 license and GI sheets हात येताय after lapse, what will the municipality do? Should the municipality not remove it? आणि हो प्रश्न रिप्लाय दिवपाक तो 15 दीस म्हूण विचारता. 15 दीस म्हूण तेका टायम जायो. आम टायम दिवपा नाही. We know he has to take the time. Let us see what happens after 15 days. But we are not accepting the reply as genuine. आमकां genuine म्हणून दिसता. 15 दीस दिवपा ना जाल्यार तुमी कित्याक देंवले सिओले ऑफिसांतल्यान सकयल कित्याक सिओले ऑफिसांतल्यान कित्याक देंवले 15 दीस दिवपा ना जाल्यार कितें म्हणून आयकून आयला? आसतलें. We are going to remain here. ना ती लोकांको इंचार व्हयली आतां ते 15 दीस घेवपाचे ना घेवपाचे लोकांको इंचान येवन सांगत म्हण तेंका लोकांक सांगो येयल्ली आमी तेका लागून. आनी आयज न्हू आयज हांव सांगोचो दिता ते MLA आहाय न्हू तांकां फोटींग कोण उलोवपाची संवय जाल्या जेन्ना ते ती शीट्स काडपाची आसलोली तेन्ना तो तेगे टिमीक घेवन येयल्लो. हो लोकल MLA विजय सातेसाय आनी तेणें लोकांक एश्युरन्स दिलें जे लोकां नाका ते आमकांय नाका म्हूण जाल्यार आयज देखून कितें आहाय ती तो लोकां बारा कित्याक ना आनी लोकां बारा रावन ती काण कित्याक गेली नाय कित्याक आयज तो रस्त्यार हाडटा लोकांक ते तो हातून वाज देखून तुमी जाणाय ते होकत म्हणटाय आमकां कांय खबर ना फातोर्डा 35 मार्ट कातोले तो म्हणटा आपल्या खबर ना ते सिवेज हांवता हातून वाज म्हणटा आपल्या खबर ना जाल्यार खबर ना जाल्यार हुंय आसताय कितें कोताय हेंगे सगळे पंच सरपंच हुंय आसताय ते तांकां सांगनाय सो एश कोन ते आख्खें गोंय पाड गायलो आहा खबर ना म्हूण तेम तो तेंक बारा लोकां बारा रावपा नाका मातशें रिजायन जावपाचें आनी कोण न्हे कोण बरें आहाय लोकां पासा वावताय तेंक चान्स दिवपाचो एसो फोटींग कोण करपा न्हू येता आपूण लोकां बारा चल बंद करया म्हणून ते स्पॉटार येवन तो सांगून गेलो आहा जाल्यार ती उतरां कित्याक राखलो नाय तेणें. बरें हेजो तूं त्या गांवचो कितें यो मोदी मुखार यो तूं एक गांवचो तूं थंय वयर वचून आयला कितें आयकलां आनी कितें करतले आतां तुमी? ह्या प्रोजेक्टा खातीर आमी जायते फावटी ह्या सीओ चोयले पयले हिंगाय बी तो म्युन्सिपालिटी एकदम चड फोटींग चलता आमी जेन्ना सकयल येयले तेन्ना सीओ चेंज जालो म्हणपा लागले. बाय दॅट टायम पुलिसागे आयकले आमगे PS साहेबाले आनी आमी 10 जाण भितर गेले गेल्यार तोच सीओ आहा. फोटींग कोण हे फोटींग कोण शिकले कोतान आमगे MLA नंबर 1 फोटींग गोंयकार कोण म्हणटाय ते न्हू त्या घरान ते हुंच्यानूच शेतां मार म्हणपाचे कित्याक ते गोंयकार कोण म्हणटाय ते ताका मातशें देखून सोबना. आज गोंयकार कोण म्हूण स्लोगन घेवन येयलो आनी तेन्नाच तो इलेक्ट जालो ना केन्नाच इलेक्ट जावपा नासलो. हेजे बिहेवियर सगलो लोक जाणालो लोकांक चिंतिल्लें गोंयकार कोण म्हणचे एक स्लोगन केदो ते स्लोगनाक ताका वालोर दिलो पूण हो एक तियात्र काबार जातरी तेणें आनी मेजर तियात्र हाडलो आख्ख्या गोंयांत जे लोक हेपयता आंदोलन करता आनी इतले लोकांक रस्त्यार हाडून हो ते म्हयने आंदोलन करता फकत विजय सरदेसाय लागून आनी तो तियात्र खंयचो त्या तियात्रा नांव कितें सगळे तुमी मिडिया जाणाय 16B वेट 16B इज इक्वल टू 39A फकत तियात्रा नांव चेंज आहा 16B 39A भितर मेटेरियल हांव सांगोसो दिता एक्टर एक्ट्रेस सगळी एकूच डिफरन्स आनी कांय ना. कित्याक लागून पडटा जेन्ना तेणें आपणाक सांग्या आख्खेच दोंगर तेणें चेंज केले आपणी फाटलीं शेतां चेंज केली. एका दिसा तुमी ताका बायट गेलो म्हाका दिसता कित्याक बायट येयलो सोशल मिडियाचेर आनी तसोच एक ब्लॉक येयल्लो सगळे सोशल मिडियाचेर ताका कोण क्वेश्चन करता थिंगा कोलवा वयता त्या रोडार ही शेतां कशी कन्वर्ट जाली शेतां
तो सांगता हिंगा फोटींग पण ताजे चोयात आय हॅव कन्वर्टेड माय प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 39A. I will not say anything to DCP minister and the DCP department. जाल्यार तुम म्हाका सांगाय की प्रॉपर्टी ऑफ फील्ड थिंग तेण उलोवपाचो हॅव कन्वर्टेड माय फील्ड म्हूण तो फोटींग मरे नंबर 1. आज हे फोटिंगाक लागून इतलें हें जायन हेंच जाता. आज आमगे दोंड्या एक प्रोजेक्ट आमी हाडायलो हाटले 3 म्हयने रोखडोच आनी येता म्हूण ताका सांगिल्लें ताका सांगून आनी एक दाखयलो आमी येता म्हूण इन्क्वायरी जाल्यार टोटल 5 आहाय. ओके पयले विचारले आमी भायर दिलो तेन्ना तुमकां मिडियाक सांगिल्लें तेणें आपणाक खबर ना. दुसरो आतां माड खातोले आनी उपरांत आमी थिंगा भायर दिलो हांवें दिलो थिंगाय तेगलो रिप्लाय आहा आपणाक कांयच खबर ना. जाल्यार निमणो तियात कितें बरोवचो पडलो. आतां विजयाचो निमणो तियात आमी कितें बरोवपाचो फातोड्डाकारांनी आपणाक कांयच खबर ना. आपणाक कांयच खबर ना जाल्यार हो MLA कित्याक रे तेगलोच वाडो कोण हातान तेकाच खबर ना. ते इजा बायले मरे डेलिकात तुमकां दिसना तो सगळ्या जनता दरबार करता एक जनता दरबार नंबर 1 तुमगे गांव जनता दरबार केला तेणें कशालो मनशांनी कितें उलयता ताका उलोवपाक कांय ना. आमगे युनिटी काबां केल्या लँडा वयर सांगपाक जाय जाल्यार फर्स्ट प्रोजेक्ट येयला न्हू बाबा हो आमगे एकल्या भावान सांगिल्ले ते भाशेन 98 फ्लॅट येता तो एक बारीक कूड घाललो. ओके 98 फ्लॅट येताली एडिशनल एक रायट हँड सायड तूं प्रोजेक्टा चोय आनी लेफ्ट हँड सायड आनी 2 तेणें एड केले. दोनी प्रॉपर्टीक हांव चॅलेंज करता विजय सरदेसाय ताजो माय पाय ना. थिंगा त्या मुणकाराक बाड्याक कितें हुंच्यान एडजस्ट केलें आनी ती प्रॉपर्टी टोटल एकठांय केल्या आनी आख्याकूच पत्रा फेन्सिंग आतां आमकां काड डिमांड कोताय ताका तेणें 294 फ्लॅट्स जाय. चल नाव घेत तुगेलें ना आगलो फायनल येलोले पाटी पेपर घेतात फकत इतलेंच कोता जालें जातलें इतलेंच सांगता. हे कारणाक लागून आतां हितून व्हडे लोकांले पासेस ऑलरेडी पेड्या जाला. कित्याक काय म्हणल्यार एक प्रोजेक्ट करपा तेणी ऑलरेडी सायडीन हे पोत्री विमान बंद केलो तो जाता थिंगा तेजे बोर्ड करून बंद करता थिंगा सेकेंड प्रोजेक्टाक तांकां लायसन्स मेळ्ळां माड कातरून आनी तेणें ऑलरेडी 15 मार्क्स कातोले. कित्याक मेन म्हणटे कितें आतां एक प्रोजेक्ट हाडायलो ती ऑलरेडी प्रॉब्लम आसलो सेकेंड प्रोजेक्ट कितको स्टार्ट जालो आनी सेकेंड थिंग म्हळ्यार कितें हांव तुमकां मिडिया बाबा विचारपाक सोदिता बाबा तुमी ताका विजय सरदेसाय म्हणटा ताका कित्याक क्वेश्चन केन्ना आजून देखून बाबा हे दोंड्या चलत ते तुका कितको खबर ना काय म्हूण तो कितें वाड्यार कावन्सिलर हो तो थिंग कामां हो MLA तो ताका कांय खबर ना सो तो MLA म्हूण आनी म्हाका खबर ना म्हणटा केसो फकाणा खबर तूं म्हाका सांगाय हें आसपा खबर ना आख्खें गोंय आसत मरे तेणें सांगलें तेगेर आपणाक कांय खबर ना आमगे गांवच सोत्र्यो घेवन पावसा रावले कितें हें फकाण जालें मरे. अरे ते गांवच बाबा तो इतले कन्सर्न आसले जाल्यार तेणें त्या दिसाक दोंडे निचल ना कित्याक कोण केला कित्याक केला हें तेणें निचल ना कित्याक आनी विदावट लायसन्स ते खबर आहा हो प्रोजेक्ट विदावट लायसन्स आहा आनी त्या दिसा तेणें दोंडे एश्युरन्स दिले की आपण एक म्युन्सिपालिटी लेटर करतो म्हणून ती लेटराची आपण हे प्रोजेक्ट हेंचा आम नाकाय हे प्रोजेक्ट आमगे गांवां सूट जायना नाकाय म्हणून ती लेटर हुंया आजून ती लेटर कोणाक कांय खबर ना आनी तेजी ट्रान्सपरन्सी कोणाकूय खबर ना. लायसन्सूय दिना ताका आनी ते म्युन्सिपल हेकाय लायसन्स मागीर कोणें हुंय कितें करपाक जाय खाली गाडे घायला म्युन्सिपालिटी पकडपा ना तो सीओ म्हणटा ताका लायसन्स दिलो आतां ऊंच एक प्रोजेक्ट आसा ती लायसन्स दिलो आतां थिंग सीओ खबर ना तेतून ताका विचारपाचें होय ना ऊंचो एक प्रोजेक्ट आतां लायसन्स सीओ म्हणटा लायसन्स येना म्हणून ऊंच एक प्रोजेक्ट आसा थिंगा प्रोजेक्ट तेणें लायसन्स दिलो आतां तेंय खबर ना काय सीओक तो प्रोजेक्ट आमकां प्रोजेक्ट आमी तो प्रोजेक्ट एशे येवपा दिवपा न्ही आमकां प्रोजेक्ट आमी आख्खो वाडो युनायटेड आहा आमी MLA जावं कोण ना आनी कोण आमचे हॉटेलाचे मारपा खातीर प्रोजेक्ट आनी बिल्डरला बी आमी सांगपा खातीर क्लियर कट मेसेज जाय आमी आमगे वाड्या असो मेगा प्रोजेक्ट म्हणल्यार ते केन्ना चान्स दिवपा न्हय आमी आज फुडें आमी चान्स दिवपाचें न्हय आनी प्रोजेक्ट तेमी तेंगे घेवन डेली वया ती वचपाचें. तुमची रिस्कां कितें आसा वाड्यार तुम कितें आसा त्या खबर त्या इसरोलो की रिस्कां वाड्यार आनी काय इसरो कोण हांव रिस्कां कोण ते कोण कितें तें कोण आलो खंय तुका कोण आलो खंय आतां ते कोण रिस्कां आहाय म्हण वाड्या आमकां
आणि सेन्स वयतलो आनी एक पॉयंट म्हणा हांव सांगपा सोदीत म्हणा जेन्ना तूं मिडिया गोवा म्हणजे अवधीर एक पॉयंट घायलो आमगे दोंडीकारां चेरीसकारां सगळ्यांक बरी ऑपॉर्च्युनिटी मेळपा जाय आनी एक चेरीस फेस्टिवल करया फातोर्डा एक बरें चेरीसा फेस्टिवल करया हे समज चेरीसा धंदो उरपा ना जाल्यार फेस्टिवल कसो करतलो तें सांगपा जाय आमकां तेणें हे मरे हे आयकपा आमी आतां हो टायम उरना हो टायम हाय टायम पावलो ह्या दोंडीकार हितू लोक येतो इतलो अन्नाळी आनी पिसली हें सगळें पटा बाबा हे प्रोजेक्ट येयल्यार कितें प्रॉब्लेम जातलो आनी कितें धंदो आमगे धंद्याची आनी आमगे लोकांक कसो प्रॉब्लेम येतो तो सगळ्यां बरा हे आमकां ब्लॉक करपा टायम बंद कर आनी आतां जात जाल्यार तुका कॅपॅसिटी आहा जाल्यार तूं दोंड्यालो जाल्यार हे गायले तितले तूं झोन चेंज केले ते कन्वर्ट केले ते हालो तेजको झोन कर आनी हो प्रोजेक्ट आमी दोंड्या येवपाक दिवपाक केशें न्हय आनी तो म्हणटा आपणाक खबर ना तेका तर खरें खबर ना जाल्यार तेणे आमगे सगळे कडेन करपाचें तें कामोन दाखयलें हे पांच प्रोजेक्ट फुडें जायले कळ्ळें तुका तो खबर ना म्हणटा आनी खबर ना म्हणपाक तो आमगे वाड्या येयलो एमएलए खबर सोडीत एमएलए मागीर तो वाड्यार आमगेलो वाड्यार म्हणल्यार रावन 10 जाणी मान प्रोजेक्ट तो खबर ना हे फकाण मरे हे फकाण मरे आम फकाण मरे कोताय मरे 12 हे टेराय पडिले वाड्या अजून चलो न्ही मोन येयले आमगे थोडी एजेड मनशां हेका चलो जायना ती पासून येयली इतू कोण आनी सीओ आमकां खपत सीओ को दोनी उतराय 7 दीस 15 दीस 7 दीस 15 दीस तेज भायर तेका कांय ना तो खपत आमकां डेटेड दिता आनी आमचे डेट्यो घेवपा आहाय कळ्ळें तुका न्हू सो आमगे एमएलए ते एमएलए आहा फातोर्डा कॉन्स्टिट्युएन्सीचो दुसरें म्हणल्यार तेगलो कावन्सिलर आहा आनी तेंच तुमच्या मिडियाची एक्सेप्ट केला की दुसरो ऑपोनंट आहा तो बीजेपीचो दामो नायक इज नथींग म्हण तो कोण न्हू फातोर्डा दॅट मिन्स तोच सगळें जाल्यार हे झोन कन्वर्ट जाताय हे सगळें जाता खूब कोण आतां तेणें खूद एक्सेप्ट केला मिडियाचे तुमकां अजून ते क्लीप आसता सगळ्यां कडेन की तेणें एक्सेप्ट केलो आहा की दुसरो मनीस आहा तो कांय न्हू म्हणी तो कोण न्हू फातोर्डाचो दॅट मिन्स तोच सगळें जाल्यार तेणें केलें जालें ना तें कारण तें कित्याक खबर ना म्हणटा सो तो एक हो आन्सर जाय म्हाका तेका हेज कडच्यान तेणें आन्सर दिता आनी हांव हात जोडून मागताय आनी हांवें खबर ना म्हणाक खबर ना जाल्यार सगळं तूं येचें कामां तूं दाखयलें मी 5 म्हयने घेताय एक आमचो प्रोटेस्ट दवरला कारण आमचो एमएलए विजय सरदेसाय आज यूकेक एक टॉप लेजिस्लेटर म्हूण आपूण एवॉर्ड घेता पूण आमची ताचोच गांव सारको स्वताचो आज दुकानी रोटा वचोय आनी आज आमी हिंगासान म्युनिसिपालिटीक वयतात आमचो हो प्रोजेक्ट स्क्रॅप करपा खातीर सो आमी आमचो प्रोटेस्ट पिसफुली मागिला फुडलें कितें उलोवंक जाय तें आमी सगळे थिंगा उलयतले म्युनिसिपालिटी टोटल 5 प्रोजेक्ट येताय एक प्रोजेक्ट आडायला लास्ट 2 मंथ्स जाता थिंगा आहाय सडनली हेज्याकूच्या चड जमीन फुडें आडायला ऑलरेडी माड बी सगळे कातून उडयले हेज्याकूच्या चड जमीन म्हणटकूच आमकां दिसून येता हेज्याकूच्या चड फ्लॅटां थिंगा येतली हो दिसता तो प्रोजेक्ट 294 फ्लॅट्सांचो सो फुडें जमीन हेज्या चड तेज्या चड येतलो आनी इन बिटवीन आनी 3 आहाय ऑल टुगेदर 5 प्रोजेक्ट आहाय हो तेजो गांव ताज्या गांवान असले आहा कितें कारणां लागून ओपोज करता आमकां हे नाका आमगे हिंगा धाकटे दोंदे चलताय धाकटोसो वाडो स्मॉल सामकी टायनी विलेज म्हणटाय ती फातोर्डा कॉन्स्टिट्युएन्सी दवांडे हे दवांड्या इतली धाकटी विलेज ना आनी हातून इतली फ्लॅटां यो म्हणजे जस्ट मल्टिप्लाय द फॅमिली आनी तूंच सांग कितलो लोक जातलो उदका सारके त्रास पयलीं फर्स्ट ऑफ ऑल हांव फर्स्ट फ्लोरार रावता म्हाका 10 जाल म्हणटा उदकूच ना आतां म्हजे चाडे मातशे जोडपाक लागले 3 आमी हें बसयले टांक बसयले उदकाक लागून इतले उदकाचे हिंगा हें आहा आनी तशें सगळ्यांकूच जावपाचें तें हो सगळो लोक बोल्लो म्हणटकूच तें आनी सांगपाक नाका सो आमगेले एक सगळ्याक वाड्याक आमी एक हांबल रिक्वेस्ट केलें जायतो लोक आमकां येयलो दिसती पडटा आमी ताजे आभारी आनी तशेंच आमी मागतले आख्ख्या फातोर्डेकारां आमी उलो मारतले हे फातोर्डा पडे प्रोजेक्ट येताय न्हू आनी सगळ्यांकूच टॉप मोस्ट प्रोजेक्ट म्हणटाय तो स्टेडियमा कडेन ताका कांयच खबर ना ओटीपीचे थिंगा एक दाखयलेलो आहा कुडको आतां थिंगा ऑलरेडी पत्रा फेन्सिंग मारलो आहा थिंगा तो पर्टिक्युलर ओटीपीचे दाखयलो आहा S3 ब्लू कलर S3 म्हणटा तेजे FIR कितली जाणेकल्यान जाण जावपाक जाय टॉप मोस्ट प्रोजेक्ट म्हणटाय तो हे प्रोजेक्ट म्हणटाय ते जायते फाटी सो हांव मागता आमगे आख्या फातोर्डाकारां लागीं फुडें हे गोंयकार म्हणटाय ते आमकां लुटपाचे भायलो लोक आमकां बोटां दाखयता कितें रे तुमचो MLA का म्हणून बाबा आमी सगळे जाणाय एक व्हडलो प्रोटेस्ट आमी दवरला थिंगा तुमकां एक्सप्लेन कोतले सटन बारीक एक्सप्लेन कोता हे जावपाक पावले विजय सरदेसायक लागून वो आपणा स्वताक 16B आनी BJPन वचोन आनी आख्ख्या गोंयान जे प्रोजेक्ट लागताय
हे प्रोजेक्ट चालू आहे लोक रोटा न्हू हो विजय सरदेसायक लागून हेच्या पयलीं म्युन्सिपालिटी गेल्ली न्हू गेल्ले आमी हेच्या पयले म्युन्सिपालिटीक तेगे जास्ते बोबल येतो उलोवन दाखयता आपण आडायले आनी कितें ती आमी आयकताय हे फकाण हे आडाय हिंगा क्लियर जालो जाल्यार 2 म्हयन्यांनी फाटीं तो प्रोजेक्ट हाटल्यान स्टार्ट जाला हेज्या व्हडली जमीन एरिया ती जावची नासली न्हू साव्यो केन्ना जावची नासली तेगेले जे उलयता तितले सगळे फोटींग तेगेले आमी आयकपाक तयार नाही बाकीचे आमी सगळे म्युन्सिपालिटीक उलयन तुमकां दाखयतले आग्नेलो फेर्नांडीस जिंकल्या बगर सोडचे नाही जिंकल्या बगर सोडचे नाही Their representation forwarded to the authority, but the owner of that, they filed the reply stating that they are getting more than 37 or 36 pointed. That reply was forwarded to the people who representation who has given this. Accordingly, they filed the reply today, and asking this detailed actions and so. The report, this reply submitted by the who has obtained this is submitted, and that reply is given to the representation under the people, and they counter reply today. After that reply, whatever I sent this detail to the technical section and examine if they have filed the reply and assure that within 15 days we will act. हेजे पयलीं रिप्लाय दिवं नाशिल्ले तेंच्यांनी No, they have not given a reply. Once we received the reply, that reply was given to the representative, and they filed today the counter reply of this. Whatever. Have you conducted the inspection? Yes, inspection was conducted, and what they earlier stated that board was there. That was also removed with presence of these people also. It is true. Did you find any illegal license is issued to this project. License is not issued from this municipality. मातशें कितें एक कायदो आसा 2008 लायसन्स जर I am not aware of this, but they can under HGPD they might be renewal, but we are not receiving anything. So will you write this about the to HGPDA? Regarding We can there is- forward the representation of SGPD stating that such the people was submitted. Act of About the license is not issued by the municipality. No, representation may forward to the HGPD. Representation of the people. लायसन्स इश्यू करून आले पत्रे कशे लायले तेंच्यांनी ऑल द सराउंडिंग एरिया 2008 लायसन असले म्हणटा and they have forwarded to the renewal or from HGPD. सो ते बिल्डराक तुमकां फायल बी दिल्या आतां न्यू बी